असे कितले तरी प्रोजेक्ट आसतले की गोंय भरले पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचे प्रोजेक्ट आणि ताका थंय वचून विजीट करप त्याचोच एक भाग आसा। हाच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे कार्यक्रम आमी गोंयभर करतात। त्याच्या भितरले आमी ठरयल्लें आसा की प्रत्येकाक मेळपाक जाय त्या उद्देशान वेगवेगळे कार्यक्रमांचे आयोजन त्या भागा भितर करतात। आमचे सगळे कार्यकर्ते प्रमुख लोकांक वचून आमचे 9 वर्षाच्या कारकिर्दीचे पुस्तक दितात आणि ज्या तरेन लोकांचो प्रतिसाद जर पळयलो आसत जाल्यार लोकांनी डिसायड केल्लें आसा 2024च्या निवडणुकीक परत एकदा नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर ह्या देशा भितर परत सरकार हाडप आणि गोंया भितर 100% यश एवढे 100% म्हणटा आसतना दोन्ही खासदार जे आसा उत्तर आणि दक्षिण गोवा हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले हातून दुबाव ना। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बरे जाले शिवाय राष्ट्र वयर सरना। एज्युकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर हे 3 इम्पॉर्टंट सेक्टर। हेल्थाच्या बाबतीत मोदी गव्हर्नमेंटाचे काम देशभर केला, कितलेश्यो एम्स केल्या, कितलेशे कॅन्सर हॉस्पिटल जाले, स्किम्स केल्या जाणट्या लोकां खातीर, हेल्थाच्यो स्किम्स केल्या। शिक्षणाच्या क्षेत्रात वेगवेगळे IITs जाल्या, NITs जाल्या, असे वेगवेगळे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट देशभर उभी केली। तिसरी महत्वाची गजाल म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर। ताचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे हो जुवारीचो ब्रिज, ओपा एअरपोर्ट, वरुणापुरीचो बायपास, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जे पद्दतीन जाल्या पळय तातूंत गोंयचोय विकास जाला आणि देशाचोय विकास जाला। असे प्रोजेक्ट अख्ख्या देशभर मोदी सरकारान केल्यात। भारत वंदे एक्सप्रेस आहेत किंवा नागपूर टू शिर्डी रोड जायत, वाराणसीचे तीर्थक्षेत्र जायत, उज्जैनचे महाकालाचे तीर्थक्षेत्र आहेत। ह्या ज्या क्षेत्राचो ज्या पद्दतीन विकास जाला, आज जो कोण नवो मनीस वता थंय पळोवपाक आणि जो पयलीं 2 वर्सां पयलीं गेल्लो तो तें पळोवन अजाप जाता। 2 वर्सां भितर इतलो प्रोग्रेस जालो काय म्हणटा। आणि जो मनीस प्रोग्रेस करता, जो मनीस विकास करता, ताका परत सत्तेर येवपा पासून कोणूच अडोवपाक शकना। आणि म्हणून हो एक प्रयत्न असा की कार्यकर्त्यांक चार्ज करपाचो। जो विकास जाला, जो प्रोजेक्ट जाला, त्या प्रोजेक्टाचेर स्वता वचून पळोवप आणि मागीर लोकांक सांगप, असो एक कार्यक्रम पक्षान दिल्लो आसा। ताचे खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसा। हो ब्रिज आणि आता सुद्दां काल टेंडर जाला वयर विविंग गॅलरी बांदपाचें, जे टेंडर उरलें ते पयर काडिल्लें आसा। ते जर विविंग गॅलरी जायत जाल्यार गोंयांत येतो तो प्रत्येक ट्युरिस्ट हो त्या विविंग गॅलरीक वचून सगळो गोंय पळोवपाचो प्रयत्न करतलो। तोंडान उलोवप हें सामकें सोंपें, कोणाच्या आनी तोंडान कितें उलोवपाक जाता। जो ग्रावंड लेवलाचेर पांय घट्ट धरून राविल्लो आसा ताचोच निमाणे विजय जाता हें लक्षात दवरपाक। सर विजय सरदेसाय नितीन गडकरी ही लोकशाही आहा। ह्या लोकशाहीत कोणी कोणाक वचून मेळपाक शकता।